मोपा विमानतळार येलो ब्लॅक टॅक्सींक स्टँड दिवचे म्हूण वेवसायिकांनी चळवळ सुरू केल्या. मजगतीं मोपा विमानतळार एक बेकायदेशीर कावंटर उबारला आनी ताचे उक्तावण पेडणे आरटीओ अधिकारी कमलाकांत कारापुरकर हांणी केला, अशी माहिती सुदीप तामणकर हांच्यांनी दिल्या. आरडीएक्स कॉप ब्युरो रिपोर्ट. मोपा एअरपोर्टाचेर अचानक एक जो ब्लू कॅब जे दिता म्हणून सांगल्या सरकारान जें आश्वासन दिलां आनी त्या ब्लू कॅबाक रिजो जो कावंटर दवरलेलो मोपा एअरपोर्टाचेर तो एसिस्टंट डायरेक्टर वचून उद्घाटन करून टॅक्सीवाल्यांच्या ताब्यान दिला अशे फोटो प्रसारीत जाले थंयच्यान सगळे कडेन. मागीर जेन्ना म्हाका संपर्क सादलो सगळ्यांनी तेन्ना म्हटल्यार आमी स्वता येवन विचारुया कितें जालां पळय. आनी जेन्ना हे पेडणे ऑफिस आहा हे एसिस्टंट डायरेक्टराचें ऑफिस, तेन्ना पणजेन डायरेक्टर आहा किंवा एसिस्टंट डायरेक्टर हेडक्वॉर्टर्स आहा तेंचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशें कितेंच घडोवंक ना, म्हणजे एग्रीमेंट किंवा आनी कितें प्रोसिजर पळय जो आसा हो कांयच जावंक ना आनी कावंटर कोणी दिला तो आमकां खबर ना म्हणून थंयच्यान. म्हणून हांवें सांगलें कितें की तेचे कडेन कदाचीत चूक जाल्या आसा पेडणेच्या एडीटी कडेन, ती खंय तरी तुमी तितून सुदारणा करची म्हणून. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता थंयच्यान मागीर रोखडेच एक वर पर्यान कितें इन्स्ट्रक्शन येयलें आनी कावंटर आतां बंद केलो म्हणून हांव आयकतां. म्हणजे आतां आमी जेन्ना विचारपाक गेले आतां हितून आमची कितें मागणी आसली की हितून 3 ग्रूप आहा ते सगळे जग जाहीर आहा, व्हडले काय ना. एक ग्रीन फील्ड आहा, एक आनी दुसरो चांदेल त्या भागांतलो लँड लुचराचो ग्रूप आहा आनी एक बाकीचे जे माता म्हणून धारगळ बिगड त्या बाकीचे भागांतले जे आहा पळय ते तेंचो ग्रूप आहा. आतां आमची सरसकट कितें मागणी आहा, जी रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आहा ही पेडणे तालुक्या पुरती आहा. ही हांगा कोणाक सेपरेट एका सेपरेट त्या घटकाक सेपरेट अशी केल्ली ना. तेन्ना पेडण्या भागान जो कोण एफेक्टेड आहा जाका कोणाची इच्छा आहा मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी लावपाक ताका ते परमीट मेळचें अशी आमची इच्छा. म्हणटकच आमी कितें आसा आमी पेटिशनूय घातलेलें कोर्टान सगळ्यांक न्याय मेळचो म्हणटकच आयज आमकां जेन्ना ही गोश्ट अचानक घडली आमी पेटिशन घालून ओगी रावल्ले पळोवपाक की सरकार कितें करता पळय ते कायद्याचें पालन करता काय ना तें. पूण जेन्ना कायद्याची पायमल्ली केल्या हे दिसून येयलें आयज सकाळीं आनी काही विशिश्ट लोकांच्या हातीन तो कावंटर सोंपोवपाचो प्रयत्न जालो, आमी इमिजिएटली आयज कोर्टान मेन्शन केला आनी येता त्या बुधवाराक हियरींग मागलेलें. आतां तुमी कोणाक कावंटर दिल्लो तर तो आतां सुरू केल्लो तेन्ना आमकां हें दिसलें की लँड लुजर म्हणून ग्रूप तयार करून तांकां दिल्लो म्हणून अशें. आतां एडीटी कितें म्हणटा खंयचे पंचायतीन दिवंक लायलो हे दिवंक लायलो तर म्हाका कांय कळना पंचायत मोदी कित्याक येयली. हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो विशय एक्चुअली. पंचायत कित्याक मोदी येयली आनी कितें येयली ते कांय कळना. तुमचे आतां कोर्टान मॅटर आहा न्हू, खंय पावला ते कोर्टातले मॅटर? तें आयज मेन्शन केल्या, आमी मेन्शन करूंक नासली इतली दीस की सरकार जर कायदेशीर मार्गान वयता आनी दिता जाल्यार बरी गोश्ट आहा. पूण आयज जेन्ना सकाळीं अचानक जे पळय 8वें आश्चर्य पळय जेन्ना घडलें जगान घडलें आयज पेडण्यान घडलें पुणून जगान नोंद जातली तेची. म्हणून तेका लागून कितें आहा ते बेगीन धांवचें पडलें कोर्टान मेन्शन करून नेक्स्ट वेनसडे आमी हियरींग मागला. काउंटर असोसिएशन आमचें आहा पळय त्या असोसिएशनान काउंटर दिल्लो म्हणजे काउंटर दिला तांकां आनी जमीन दाखयली कोणी जेमआर आनी एटो एविएशन आहा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज सुरू केलो. पूण कितें जालें तांकां खबर ना कोणाक खबर ना बाबा ते पेपर वर्क जावंक ना. सो पेपर वर्क जावंक ना म्हणून तो स्टॉप केलो. कितें अजून नोटिफाय जावंक ना. उद्घाटन म्हाका यो म्हटलें आनी हांव गेलो थंय, बरी गोश्ट म्हटलें. पूण एक्चुअली जर दिला कायदेशीर तुमकां खबर आसता न्हू तो कायदेशीर काय बेकायदेशीर तो? ना जेन्ना जीएमआर काउंटर दिता कितें तेन्ना इशूच ना न्हू. गोवोरमेंट इतकें डिस्कशन चालू आहा सो तेंचे फायल जाले आसतले अशें. आनी आतां जीएमआरानूच तो उखलून येयलो खंय काउंटर? फायल प्रोसेस जावंक ना म्हणून फायल वर्क जावंक ना म्हणून तेणें स्टॉप करून केलो. तुमकां काय कळोंक ना म्हाजे भितर रोलूच येना. हे असोसिएशन आहा पळय तांकां तेंच्यान आमचे ब्लू बॅग कॅब न्हू हे आमचो गोवोरमेंट न्हू काउंटर कॅब न्हू तांकां लोकल हय